मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी चैत्र अमावास्या हे दिवसाक आमगेले मठाचे संस्थापनाचार्य नाजर मठाचे परंपरेचे प्रप्रथम स्वामी म्हणून घेतील तसले श्रीमद नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाले आज 508 वर्षाचे तांगेले पुण्यतिथी आचरणे निमित्तानं आज त्याची परंपरेंतू आईल तसले 24वे पीठाधिपती स्वामेल उपस्थितींतू आज आमगेले प्रप्रथम स्वामेल हांगा पुण्यतिथी आचरण तशीची श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामेले हांगा वृंदावनाचे दर्शन तदनंतर त्याचीची वृंदावनाचे सन्निधानांतू गोपी नदी तीराचेरी सर्व समाज बांधवाले उपस्थितींतू हांगा रामतारक मंत्र जप अभियान आयचे दिवसाक आमी करतासाची तन्निमित्तान आयचे दिवसाक स्वाम्याक हांगा येवचे तसले एक संदर्भ प्राप्त जाले। आता प्रास्ताविकांतू ना स्वागत भाषणेंतू उठुलो कांगूत आसा की आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ आरंभ जावन गेनू 550 वर्ष जाले म्हणून घेन। सो ते 550 वर्ष आरंभ जाले म्हळ्यार एक मठ स्थापन जावन 550 वर्ष गुरु परंपर चालन गेनू 550 वर्ष त्या न्हयशीची जे तुमी एक रामदेव पळयत आसाची ते रामदेव आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्याक प्राप्त जावन आत्त जावन घेवन लागी लागी 550 वर्ष जाता आसा म्हणले एक उडगा साक आमी कसन केले की म्हळ्यार आमकां रामदेव मेळून घेनूच 550 वर्ष जाले आनी हे 550 वर्ष चलेल कोणे उठूची 23 स्वाम्यान चलोवन घेवन आयले। सो 550 कोटी राम तारक मंत्र जप पठन केल्यार रामदेवाकही गौरव केले तशी जाता आणि 550 कोटी केले निमित्तानं 550 वर्ष चोलून आयल तसले सर्व ही स्वाम्याक वैके गौरव दिल तशी जाता म्हणले उद्देशानं एक दिकान रामतारक मंत्रची आम्ही चूज केले आणि 550ची आम्ही कोटी धरले। आम्ही 600 कोटी ना 400 कोटी 300 कोटी धरील ना 550 कोटी धारण करचे कारण कसन की म्हळ्यार 550 वर्ष आमगेले परंपरेचे सर्व ही स्वाम्यानं हे रथ घेऊन घेवन आयिल्ल आसाची त्या निमित्तान 550 कोटी रामदेव प्राप्त जावन घेवन 550 वर्ष जाले हाजेनं राम तारक मंत्रची आमी हे केले नाजर कृष्ण मंत्र एक आशिल्ले हरे राम हे मंत्र वैके घेवेत आशिल्ले किंतु रामदेव प्राप्त जावन 550 वर्ष जाले उडगा साक आम्ही राम त्रयोदशाक्षर मंत्र घेतले आणि 550 कोटी घेतले आणि 550 दिवसा भितरी हे कंडिशन आम्ही घाले। सो अशी कोर घेनू आम्ही आरंभ केले 1 वर्षा पहिले आताची सांगिल प्रमाणे 376 दिवस जालील आसा 174 दिवस बाकी आसा। सो आणि लागी 6 महिने मात्र हे तुमकां अवकाश समाज बांधवांक 6 महिन्यानंतर वापस गोपी नदी तीरार येऊन घेन अशी तुमकां मांडटो पळचत आणि वापस भाग्य मेळना आणि कसने तरी अभियान केले तेन्ना मात्र मेळताल विना अशी वापस केन्ना तरी जन्मांत एकदा तरी तुमकां अवकाश मेळताले। आतां सांगले की हाजे पयले वैके एक मांडटो घालून घेनू हांगे एक कसकी एक कार्यक्रम केले किंतु 508 वर्षा इतिहास अर्थात नारायण तीर्थ स्वामेले हांगा वृंदावन स्थापन जाले नंतर 508 वर्षांतू केन्नाही हे गोपी नदी तीराचेरी ना जाल्यार
वृंदावनस्थ जाऊन घेणं असेल तसं नारायण तीर्थ स्वामी आणि जीवोत्तम तीर्थ स्वामीला सन्निधानांतू उठू लोकांना मेळ घेणू 23 लाख राम तारक मंत्र जप केन्नाही जल नाशिला ह्याची प्रप्रथम पंता 23 लाखाಕ್ಕಿಂತ ಚಡ ಐಚ ದಿವಸಕ 23,88,312 राम तारक मंत्र जप ಐಚ दिवसाक जाले 8 वर्षां जल नाशिल तसल इतिहास ಐಚ दिवसा भटकळकारांनी आज इतिहास निर्माण केला असा आज महत्वाचे कसन की मळरी लेखा गेम चाल केला आता 8 वर्ष म्हणताच आम्ही आमगेले नारायण तीर्थ स्वामीले आज 508ನೇಯ पुण्यतिथी आचरणे म्हणून तुम्ही जर ॲड केल्यार 5+8 जाल्यार कितले जाले 13 जाले आणि त्याची स्वामीले सन्निधानांतू 13 अक्षराचे रामतारक मंत्र पठण आम्ही केले जे स्वाम्यानं राम प्रतिमा हाडले जे स्वाम्यानं प्रप्रथम पंत आमगेले रामदेवाक पूज केले त्याची स्वाम्याले संख्या जर पुण्यतिथी संख्या घेतल्यार वैकेची 13 नंबर येता असा हां कडे 1+3 4 है वै बट 13 संख्या आयच्या दिवसाक आमकां प्राप्त जाले कडेरी जप केन स्टॉप करका हे आमगेल हातांत ना आणि आता पळयला आसा लोक येता आसाची वता आसाची येता वता इन आउट जाता आसा इतले असल्यार वैकेची जर आता 23,88,312 जप जाले म्हणून आमी पळयले जर तुम्ही उठू हे ॲड केल्यार 2+3 5 जाता 5+8 14 14+8 तुमगेले वै 2+3 5 5+8 13 13+8 21 21+3 24 24+1 25 25+2 27 आयची तारीख वैकेच 27 सो लास्ट कसन तुमकां संख्या मेळ्ळे 23,88,312 ॲड केल्यार लास्ट संख्या मेळ्ळे 27 आणि कोणाला आमी राम नाम जप केले ते जर 27 ते 2+7 केल्यार 9 जाता आणि 9 संख्ये ते रामाक संबंध पाविल्या कित्याक की म्हळ्यार राम नवमी म्हणून घेवन आमी केन्नाही संबोधन करतात सो अशी आयच्या दिवसाक 508 धरा ना जाल्यार जप केलेली संख्या धरा आज इनडायरेक्टलीची ते स्वाम्याकची पावता आसा म्हणून घेवन हांगा दिसून घेना इल्लो आसा पळय आमी जावन घेवन हे संख्ये राबऱ्या मारया उठू जॉईन करा आमी काय सांगिल्लें ना कोणकी लॅक करता आसा कोणकी बरयता आसा खाली पट्टी हाडले नंबर घेतले कडे आमी चाल केला आमगेले हे आमगेले थेरी बाकी आमकां संबंध ना सो अशी एक देव घडोवन दिता जर अशी जाता आसा म्हणल्यार अशी वेळोवेळी आज 27 हे तिथी लेखान आयिल तसल तारीख चैत्र अमावास्या आयच्या दिवसाक आयले सो चैत्र अमावास्या खंयची डेट आसा 27 आसा त्याची संख्येक समजावन राम तारक मंत्र जप हे जाल्लो आसा तन्निमित्तान हे एक निश्चय जाल्लो आसा की आमगे नारायण तीर्थ स्वामीला संपूर्ण आशीर्वाद हे अभियानाक आसा हे महोत्सवाक आसा ना धरील तसल कार्याक संपूर्ण गुरुबल आसा म्हणलेक द्योतक आयचे हे एक जपसंख्येन आमकां प्राप्त जाल्या म्हणून घेवन आमी लेखताची त्या नैशीची केन्नाही आमगेल स्वाम्यान वैकेची पीठेर आयलतना 1475 आमगेले वाराणसी मठ स्थापन जाल्ले सो आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी 1975 करेक्ट 85 वर्षाक 1475 आणि 1975 सो 85 वर्ष जाले सो पंचशताब्दी महोत्सव ते 1977 केले कित्याक म्हळ्यार 2 वर्ष थंय मध्ये तेन्ना एमर्जन्सी आशिल्ले सो त्या एमर्जन्सी लागून 1977 तेन्ना पंचशताब्दी महोत्सव केले सो केन्नाही स्वाम्यान कसन सांगचे आशिल्लें की म्हळ्यार तांणी पिठेर आयिल्ले 1973 1973 आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी पिठेचेर आयले आणि 1975 वाराणसी मठ स्थापन जावन घेवन 85 वर्ष जाता आशिल्लें सो आमगेले स्वामी केन्नाय एक खुशी पावता आशिल्ली कसन की म्हळ्यार आमी पिठेर आयिल्तना
दोन महत्वाचे काम केलंय. कसन महत्वाचे काम केलं की म्हळ्यार एक नारायण तीर्थ स्वामेले आणि जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले वृंदावनाचे रिनोव्हेशन केलं 1974 आणि 1975 वाराणसी मठांतू वापस लक्ष्मीनारायण देवाक पुनर्प्रतिष्ठापन केले. हे आमकां अत्यंत संतोषदायकाचे क्षण म्हणून सांगता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार 85 वर्साचे संदर्भारी करेक्ट 85 वर्साचे संदर्भारी खंयचे स्वाम्यानं मठ स्थापन केले त्या स्वाम्याला वृंदावन जीर्णोद्धार केले नव्हे म्हणून एक स्वाम्याक समाधान. आणि खंयचे स्वाम्यान मूल मठ स्थापन केले त्या मूल मठाचे करेक्ट 85 वर्साक वापस लक्ष्मीनारायण देवाक प्रतिष्ठापन करच्याक आणि पीठ राहील कुडान फर्स्ट काम धरिल्ले स्वाम्यान हे दोनीची. एक हांगाचे वृंदावनाचे रिनोव्हेशन आणि एक वाराणसी मठाचे जीर्णोद्धार वापस आम्ही रिपीट केले. आणि करेक्ट 85-50 वर्साक हांगा आता रिनोव्हेशन वैके जाल्लें आसा. वाराणसीच वैके रिनोव्हेशन जाता आसा. पर्तगाळीच वैकेची रिनोव्हेशन जाता आसा. सो एक शिष्याक केन्नाय सांगताची की गुरुले पांयाचेरी ना गुरू ना कशी पांय दवरले ते पांया हे जे पळोवंक गे न्हू शिष्यान चल का म्हणून घेन स्वाम्यान तशी चल्ले तातूंत आमी वैकेची तशी चोवंक गे न्हू भटकळकारांक अवकाश दिले तुमी जीर्णोद्धार करा म्हणून. नाजाल्यार हाजे पयले ही अवकाश दिवेत आशिल्ले ना. 85-50 येवका न्ही आमकां करेक्ट 85-50 येवका म्हळ्यार कितें रे आमी हे मनांत दवरून घेतले सांगिल्लें नाशिल्लें. सांगिल्लें आसल्यार उठू गेल्ले आशिल्ले. तो त्या निमित्तान करेक्ट 85-50 वर्साकची आमगेले नारायण तीर्थ स्वामेले तशीची जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले एक जीर्णोद्धार कार्य करता आसले अवकाश भटकळकारांक मेळ्ळे हे अत्यंत संतोशा विशय. आणि आमी अनुमती दिल्ले हाजे निमित्तान जे आमगेले गुरून केले तशीचे आमी पाऊल दवरले म्हणून आमी लेखताची. वाराणसींत वैकेची तुम्ही एक लास्ट चातुर्मास दिल्ले 2015 सो करेक्ट 10 वर्सां नंतर वापस थंय आमगेले चातुर्मास घडता आसा. सो 10 वर्सां पयले कोण गेल्ले आसा तांणी थोडे अवलोकन करीत कित्याक म्हळ्यार 2025 तुमकां ते कट्टड पळोवचें मेळना. तुमकां नूतन कट्टड पळोवचें तुमकां अवकाश मेळटा. सुसज्जीत जावन गे न्हू ते मठ आमी थंय वापस 85-50 वर्स जाले. 50 वर्सां पयले आमगेले गुरुस्वामीन वैकेची थंय रिनोव्हेशनांनी केल्ले. 50 वर्स जाले नंतर थोडेची बदलावण करका पडटा. आवक जावक नाजाल्यार थंयचे वातावरणा निमित्तान गंगा न्हंय लागीं आसा वात वैकेची उश्णता चड आसा त्या निमित्तान 50 वर्साक मुक्काविलान एक 50 वर्स टिक्का म्हणले उद्देशान त्या वैकेची हातांत धरले. एक दिकान पर्तगाळी मठाचे वैकेची काम हातांत धरले. एक दिकान भटकळच्या हांगाचे वैकेची हांगा जीर्णोद्धार जाल्लो आसा. एक दिकान 85-50 कोटी राम नाम जप. सो उठूची एक पंत आतां हे आयले आनी एक 6 म्हयने जाले नंतर आमकां पाठशालेचे आनीक चाल जाता. सो अशीची जीवन आमगेले चालू आसा. स्वामी म्हणून आराम रे मरे निर्माल्य केल्ले कुडेन आराम शिरूर येता. पादपूज केले आराम हे केले कुडेन आराम ना. आराम म्हणले नाम म्हळ्यार एक जाल कुडेन एक जाल कुडेन एक. आज हांगा कार्यक्रम फाल्यां थंय कार्यक्रम आज थंय प्रयाण फाल्यां थंय मिटींग अशी जावन दिवस कशी वता आसा हे आमकांय कळतना. किंतु आजी 85-50 दिवसाचे अभियान आरंभ केले आनी तांतू 376 दिवस दांटून गेलो आतां पर्यंत हांगा येवन घेवन पावले. आनी लेकिनकिंता चडची जप आतां जाल्लो आसा. आनी संपूर्ण आमगेले बॅक हँड टीम वैकेची भटकळाचे लोक मॅनेज करता आसाची. मूलस्थानाचे लोकची हे मॅनेज करता आसाची. सो कित्याक म्हळ्यार आमकां टीम मेळ्ळे संपर्क आशिल्ले तांणी वैके जबाबदारी घेतले 2-4 आमी तांगेले उलयले. सो तांकांच आमी हे केलें जायत मारे तुमीची हे करा. तांगेले वटू आनीची होन्नावर कुमटा बाकीचे बेंगलोर मुंबय अनेक लोक तांतू एक लोकाले सहकार जावन गे न्हू. आज आमगेले एक बॅक हँड टीम म्हळ्यार एक सांगिल्लो कुडेन हांगा तुलेन हांगा थंय तुलेन हे उठूची आमकां सहकार करता आसले एक बॅक हँड टीम तयार जाले. युवक वर्ग मस्त तांणी परिश्रम करता आसाची हे संदर्भारी आमी उल्लेख करता आसाची. ते न्हयशीची घरांत तूं कसने जावं एक म्हालगडो ना एक यजमान आसलो म्हळ्यार बाकी घरचे उट्टू लोकांक एक धैर्य ना मागेल बामूण आसा ना मागेल आज्ज आसा. एक चल्ल्याक वैकेची ना मागेल बापू ससरे तो हँडल करता. एक बायलीक वैके मागेल बामूण आसा. चौडवांक ना मागेल बापूय आसा तो पळोवंक घेता. यजमान घरा आसलो म्हळ्यार कुडेन पळय एक धैर्य
कसने जावो हो असा तो असा तशी एक धैर्य मेळटा आमकां वैकेची एक धैर्य कसन की म्हळ्यार आमगेल मठाचे आतां पळया एक उट्टू लोकांक एक घरांत तूं एक यजमान घेवन उरता ना एक तुमगेले एक संस्थेक कोणे तरी एक यजमान ओनर म्हणून घेवन येता आमकां ओनर म्हणून न्ही बट आमगेले गुरू परंपरेक आमगेले यजमान म्हळ्यार आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी जर नारायण तीर्थ स्वामी आमगेले वटू आसा म्हळ्यार आमगेले खंयचेही कार्य 100% सक्सेसफूल म्हणलें आमकां एक विश्वास कित्याक की म्हळ्यार यजमानाले एक साथ आसा तांगेले एक आज आमगेले यजमान म्हळ्यार आमकां नारायण तीर्थ स्वामी कित्याक संस्थापनाचार्य आदि गुरू प्रप्रथम मठाचे इतिहासाचे स्वामी त्या स्वाम्यान शिष्य स्वीकार घेतले शिष्य स्वीकार घेवन रामदेवाक तांणी स्वीकार करून घेवन नित्यपूज केले नित्यपूज करून घेवन कडेरी अनेक स्वाम्याक तांणी पट्ट शिष्य करून घेवन अशी परंपरा एक आरंभ करून दिली तसले आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी तन्निमित्तान आमगेले हे परंपरा चलन घेता आयले मुखार येता गेले सो तशी आमगेले गुरू परंपरेचे यजमान म्हळ्यार आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी सो त्या स्वाम्याले आशीर्वाद आसा त्या निमित्तान वाराणसी चातुर्मास बर जावका त्या निशीच आमगेले महोत्सव बरे रितीर जावका आयचे राम नाम जप बरे रितीर जावका आनी हातांत धरील तसले सर्व ही रिनोवेशन काम बरे जावका म्हण कितें रे आयच्या दिवसाकची आमी वाराणसीचे इन्विटेशन स्वाम्याले सन्मुख दवरून घेवन वृंदावनाले एक दवरून घेवन तांगेले एक प्रार्थना करून घेवन आयच्या दिवसाक आमी अनावरण केलें कित्याक की म्हळ्यार आमकां विश्वास आमगेले यजमान जावन आशिल्ले तसले आमगेले प्रप्रथम स्वामी जावन आशिल्ले तसले नारायण तीर्थ स्वाम्याले ते जर आमी पत्रीक दवरून घेवन तांगेले प्रार्थना करून दवरलेत निर्विघ्न रितीन सर्व ही कार्य जाता म्हणून एक आमकां विश्वास आसा त्या निमित्तान आयच्या दिवसाकच आमी अनावरण केलें ना जाल्यार रामनवमी दिवस आशिल्ले ना जाल्यार मठ स्थापन जावन घेवन करेक्ट मार्च 30 मार्च 31 करेक्ट 550 वर्ष जाल्या तेन्ना वैकेची आमी हे उद्घाटन करीत आशिल्ले किंतु आमी तेन्ना केलें ना त्या तारीखेक मठ 550 वर्ष जाले किंतु त्या 550 वर्षाची जबाबदारी घेतली तसले नारायण तीर्थ स्वामी निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हांगा पत्रीक दवरून घेवन आयच्या दिवसाक आमी अनावरण करता आसाची यजमान आले एक असल्यार कशी एक धैर्य म्हळ कितें री एक पंता आमी हाजे पयले ही सांगले उरताले एक गाय आनी एक सिंह प्राणी तुमकां गोत आसा क्रूर प्राणी आनी मांस भक्षण करचे तसले प्राणी आनी गाय अत्यंत साधू प्राणी आनी खंयचेय रितीरी सस्य भक्षण करचे विना बाकी खंयचेही प्राणीक ना जाल्यार त्रास दिवचे जावो कसने करनाशिल्ले तसले साधू प्राणी एक दिकान सिंह अत्यंत क्रूर प्राणी आनी इतले की म्हळ्यार पोट्टा भूक लागली म्हळ्यार सिंहाक पोट्टा भूक लागली म्हळ्यार येद्रा कोण मेळटा ताका ते धोवन घेवन खावचेंतूच तागेले एक आसक्ती उरता तांत तूं कांय बदलावण करचें जायना आमी ताका सांगचें जायना तुका पोटा भूक आसा 2 मिनट राब रे हें करता हांगा तर राम नाम जप जाले तेन्ना कशी 2-2 तासाक धांवका पडटा तशीच सिंहा वैके दिसता 4-5 दिवस पर्यंत उपवास आसा येद्रा कसन मेळटा त्याचीच हें करचें पडटा सो तेन्ना कसन जाता सिंहा कसन दिसता तें हें करका पडटा तशी एक पंता गाय एक चरोच कितें तण खावचे कितें रे खंयची एक रानांत गेले यजमानान सोडले ते रानांत गेले रानांत आरामशीर खंय तण मेळ्ळे खायत बसले खायत आसतना ते सिंहाल न धर कोणाचेर पळय गायचेर पळय 5 दिवस उपवास आसा कसने म्हाका खावचेक मेळना बरे एक मेळ्ळें म्हूण कडेनच पळय ते गायची मागशी धांवचे चाल केले गायक वैकेची तक्षण कळ्ळें की हे सिंह म्हाका खावचेक आरंभ करचेक धांवन घेवन येता आसा म्हणून आतां एका सिंहान तागेले तोंडा पडका ना ते गायन आनी सिंहान न्ही गायन एक ते सिंहाल तोंडा पडका ना गायन कशी तरी धांवन घेवन वचका पार जावका सो गायन कसन केलें आपणे प्राण रक्षण करका म्हळ्यार कितें रे गाय धांवचे चाल केली इतले धांवचे चाल केले की म्हळ्यार कितें म्हळ्यार प्राणाचें रक्षण करून घेवका सो गाय धांवत लागले हे दिकान सिंह वैके धांवत आसा सो दोन्ही प्राणी धांवत आसा लास्ट कसन जाता की म्हळ्यार एक दलदल म्हणटा हिंदीन तूं दलदल म्हणटा म्हळ्यार
एक तळ आहे तंतू कमल फूल येता किंतु माती उरता ते माती कशी की म्हळ्यार तुम्ही पाय घाल कुठे नस पळय आपोआप भितर तांडून घेता भायर येवचेक जायना तुमकां तसल तरेचे एक सिच्युएशन निर्माण येता यद्राक उदकाचे एक फोंड थंय प्राप्त जाता तांतू माती आसा थंयतुल्यान भायर येवचें जायना स्विमींगही करचें जायना आनी पुरले रस पळय भितर तांडून घेत विना भायर येवचेक तुमकां जायना तसल आसतना गायन कसन केलें की म्हळ्यार तंत उड्डी म्हळ्यार तंत उडलो कुठे न्हू मस्त मुखार वचून उडले आनी आतां कसन जालें की म्हळ्यार टोटली जाम भायर येवचेक जायना तांडीतालो कोणेय नाची सकल ते तांडून घेता आसा हे प्रयत्न करता आसा किंतु कसनय करचें जायना सिंहा वैके केले हांतू हे केल्यार हांव त्रास जाता किंतु पोट्टा भूकी कसनय करचें जायना हो वैके उडता म्हणून तोही उडलो कडे कसन जालें की म्हळ्यार मुखारी थंय गाय आसा मागची दिकान सिंह आसा बट थोडे अंतर आसा गॅप आसा बट आतां कसन जालें की म्हळ्यार दोनी गाय आनी सिंह दोनीच्यात लॉक जाले म्हळ्यार खंय हात पाय खेळोवचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार ते मस्त लूज आशिल्ला जेन्ना सकल तांडून घेता आसा हात पाय खेळचेक जाताना मुखार वचेक जाताना गायकय वचचें जाताना सिंहाक वैकेची कसनय करचेक जाताना सिंह पयलेच उपवास पडिल्लो आसा 5 दिवसांतल्यान सो तो प्रयत्न करत आसा सांज पर्यंत जाले कसनय फल ना गाय आशिल्ले कडे आसा सिंह वैके आशिल्ले कडेची आसा प्रयत्न करत आसा लास्ट कडेरी अशी वार्तालाप चाल केल्यात सांजे दिवळांनी जालें न्ही सांजे वेळ आयले तेन्ना कडेरी ते गाय कसन आसा मस्त हासत आसा म्हळ्यार ते विचार नाका गाय कशी हासता म्हणून ते विचार नाका आमकां हासत आसा म्हणलें का तेन्ना सिंहान विचारलें अरे इतलो तूं हें जाल्लो आसा हांव तुका खात्ता म्हणून तुका गोत्त आसा इतल्यांनी गोत्त आसतना वैकेची तूं इतलें प्रसन्न कशी आसा कशी तूं हें करता आसा म्हणून हें करत आसतना तेन्ना ते गायन सिंहाक प्रश्न विचारले कितें की मरणा लागीं आयले तेन्ना कोणें हांसता हांवें कोणें हांसनात कोणाक भंय दिसता दुख्ख जाता हो आनी खातालो रात्री जाल्यार कोणें म्हाका हें करतालो अशें आनी भंय दिसता पळय तूं प्रसन्न चित्त आसा कसन तुगेलें हें म्हणटना तेन्ना सिंहान गायन सिंहाक प्रश्न विचारले तुगेलो कोणें तरी यजमान आसवे यजमानू ना हांवची सिंहा रायू हांव जंगला रायू आनी म्हाका कोण यजमानू म्हाका आनी यजमान ना हां जायत म्हण कडेर सिंहान थोडे वेळान ताका गायक प्रश्न विचारले तुगेले यजमान आसवे वय मागेले यजमान आसा तेतकून हांव खुशी पावता आसा कसलेक पळय हांव गाय मागेले यजमानू म्हाका सकाळीं सोडता सोडले नंतर हांव उठू कडेची तण खावन घेनू लास्ट करेक्ट त्या समयाचेर वचून पावचें हांवें 6 घंटे की गोधुळी मुहूर्ताक वचून हांवें पावचें आजी पळय तूं म्हाका हांतू फोंडांत घाले गोधुळी मुहूर्ता हांव थंय पावचें जायना गोधुळी मुहूर्ता हांव थंय पावना जाल्यार मागेल यजमान म्हाका सोदून घेवन खंय तरी येता तेन्ना हांव आंबे म्हणून पुरो तेन्ना ताका कळटा की हांव हांगा आसा म्हणून तेन्ना तो म्हाका हांगतुल्यान म्हाका पार करता किंतु तुका कस पळय कोणें हात दिले रे तुका कोणेंय रक्षण करना कित्याक म्हळ्यार गोत आसा तुका रक्षण केलें तूं म्हाका खाता म्हळ्यार कितें तुका हांगा सोडून घेवन वता तुगेलें मरण जात विना मागेल मरण जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका रक्षण करतालो मागेल यजमान आसा म्हळ्यार म्हाका धैर्य आसा तशी आमगेल मठाचे कार्यक्रम बरे रितीर जाता म्हळ्यार कितें आमगेल यजमान जावन आशिल्ले नारायण तीर्थ स्वामी आसा म्हणून आमकां धैर्य त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक तांगेले हे एक पुण्यतिथी दिवसाक हांगा उट्टू लोकांक मेळून घेवन कसन हे रामतारक मंत्र जप अभियान आरंभ केले ते आरंभ केलेले तांगेले सन्निधानांत वैकेची आमी केल्ले री तांगेले एक संपूर्ण आशीर्वाद नाजाल्यार तांगेले एक गुरुबल प्राप्त जाले निमित्तान धरील तसल सर्व ही कार्य ते सुरळीत जावन घेवन जाता म्हणले एक विश्वासान आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम गांथून घेतले आनी कार्यक्रम गांथून घेवन घेवन आयोजन करून घेवन जप करून घेवन लेखील किंता चड प्रतिसाद भटकळकारांक दिले हे अत्यंत संतोशाचे विशय आमी भटकळकारांक विशेष जावन घेवन चारही आमगेले हांगा जानकीपती रघुनाथ तेनेशीची सीतापती तशीची रघुत्तम अशी 4 जप केंद्र भटकळ गांवांक आमी अनुग्रह केले सो हे चारही जप केंद्राचे सर्वही जापकांनी तशी अन्य समाज बांधवांनी पर्तगाळी मठांतू
जाऊच तसले हे 85-50 वर्षाचे महोत्सवांतू नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 पर्यंत घडचे तसले महोत्सवांतू सर्व ही भटकळकारांनी आमगेल पर्तगाळी मठांतू उरका म्हणून ह्याचीची नारायण तीर्थ स्वाम्याले सन्निधानांतून सर्व लोकांक आम्ही आमंत्रण करता सची हे जन्मान तुम्ही बरोवन घेवेत पर्तगाळी मठाचे 24वे स्वाम्यानं आमका नारायण तीर्थ स्वामेल सन्निधानांतूच आमकां आमंत्रण केल्लें म्हणलेक केन्नाही तुम्ही उडगास दवरेत. आतां कशी दिनेश पेन सांगले 1974 हांव 10 वर्सां चल्ल आशिल्लो तेन्ना हो आशिल्लो तो SP शानबाग आशिल्लो उपीट दिलो फोव दिलो हे कशी उडगास आसा तशीची आणि 50 वर्ष जाले नंतर मरे तेन्ना स्वाम्यानं 24वे स्वाम्यानं आमकां हांगाची टेंट घाल मरे हांगा राम नाम जप अभियान जाल्लें तेन्नाची स्वाम्यानं आमकां हांगा आमंत्रण दिलें हे कोणाक मेळनाशिल्लें भाग्य आमकां दिलें म्हणलें एक उडगासू केन्नाही भटकळकारांतू मेळत तसले एक इतिहासू आयच्या दिवसाक निर्माण जाले. आनी आमी चड समय घेनाची आयच्या दिवसाक मस्त एक लेकिलकिंता आम्ही लागी 3 तास हांगा बसले वडेर मठा वचून येता खंय येनाका आमी हांगा बसताच कित्याक की म्हळ्यार जर आमी हांगा बसनाची तरी आमी नारायण तीर्थ स्वाम्याक अगौरव केले म्हणले एक भावना आमकां जाता म्हणले एक मनान आमी हांगा बशिले हांगातुल्यान आमी उठून गेलनाच कित्याक की म्हळ्यार आमी तांकां गौरव करचे कितें तांगेल अंतर्गत आशिल्ले तशें रामदेव संप्रीत जावका म्हळ्यार कितें आमी हांगा आयले आनी हांगा येवन घेवन बडेर मठा गेले म्हळ्यार आमी तांकां गौरव केले म्हणले जाता म्हणले उद्देशान आमी वापस फाटी दाखय नाशिचे हांगा बसून घेवन हांगा राम नाम जप करून तुमी कितले उठले वय की आमी उठनाशिल्ले. सो त्या निमित्तान आमी हांगा बसून घेवन आयच्या दिवसाक आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्याक जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याक आमी गौरव दिले म्हणले आमी समजताची सर्व लोकांनाही दिले तांगेल यथानुशक्ती सकाळी तुलेन हांगा बसील आसाची मस्त एक थोडे बेजार कसन की म्हळ्यार मस्त लोकांक धग्गू सहन करका पडले मस्त लोकांना मेडिमिक्सात बरेच एडवर्टायजमेंट जाल्या म्हणून एक दिसून आयले उट्टू लोकांना आतांत फॅन घेवन घेवन वाडत बसले मस्त त्रास जाले सहन केले किंतु ताजे किंताची कसन की चड कसन की म्हळ्यार राम नाम जप जालेल हाजेन ताजे किंता चड भाग्य आनी कसनेही ना आनी वापस घरांत वचून फॅन मेळटा AC मेळटा उट्टू मेळटा किंतु ते नारायण तीर्थ स्वामेल सन्निधानांतू गोपी नदी तीरांतू स्वामेले उपस्थितींतू रामदेवाल यद्राक राम नाम जप फाल्ले वापस आनी मेळना फाल्ले फॅन मेळटाले फाल्ले AC मेळटाले किंतु स्वामेल ओटू बसून घेवन नारायण तीर्थ स्वामेल सन्निधानांतू वापस राम नाम जप करता असलो अवकाश वापस मेळना किंतु आनी एक इच्छा आसा जमलेरी भाद्रपद शुक्ल पंचमीक जिवोत्तम तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी येता तेन्ना एक कसन की म्हळ्यार आमी वाराणसींतू चातुर्मासा उरताची थंय तुलें हांगा येवचेक एक जायना आनी दुसरें कसन की म्हळ्यार मेडिमिक्साचे फॅन एक नाका पावसाळी उरता आराम बसयत थोडे एक गड घालून घेवन आरामशीर चड जप जाता म्हणून आमी लेखताले थोडे हास्या कितें सांगले उट्टू लोकांन उट्टू कडेन धग्ग जाल्लो आसा थोडे उमेद वाडोवका म्हळ्यार कितें सांगत आसा म्हळ्यार कसन अपार्थ लेख नाकाची किंतु तेन्नाही अवकाश मेळ्ळ्यार अंतिम क्षण ते कित्याक म्हळ्यार भाद्रपद मास आयिल्ले नेक्स्ट 1 म्हयन्या भितरीची आमगेलें अभियान परिपूर्ण जाता 1 की 1.5 म्हयन्या भितरी आमगेलें अभियान परिपूर्ण जाता करका म्हणल्यार आमगेले अभिप्राय किंतु भटकळकारांक तेन्ना पावसाळी उरता तेन्ना मस्त पावस येवचे तसले संभव उरता गोपी नदी तीरा लागीं आशिल्ल्याच्यान गोपी नदीच्या उदकाचे वैर तगू जावचे संदर्भ उरता समय पळोवन आलोचन करून अवकाश आसल्यार होड प्रमाणेर ना जाल्यार वैकेची सान प्रमाणारी तरी वैकेची कोर घेवन जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याक वैकेची तांगेल अंतर्गत जावन आशिल्ले तसले रामदेव वीर विठ्ठलाक वैकेची गौरव दिवचे जाता जाल्यार तेन्ना एक सान अभियान करल्यार बरेची अशी म्हणून आमी लेखताची कसने जालें ना जाल्यार वैकेची कशी जाता पळोवया आमी वाराणसी उरताची तेंतुल्यान हांगा येवचें कांय जायना किंतु जाले तितले भटकळकारांनी त्या वैकेची एक हे करून कशी नारायण तीर्थ स्वाम्याक गौरव दिल्लो आसा तशीच परंपरेचे 3रे स्वामे आमगेले नारायण तीर्थ स्वामेलेची प्रशिश्य
जावन आशिल्लें तसले जिवोत्तम तीर्थ स्वामी जे स्वामेले निमित्तान आमगेल मठाक एक नाव आयलें. आज आमी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम म्हणले कसं नाव आयलें ते हेचीची स्वामेले निमित्तान आमगेल मठाक आजी नाव आयलें आसा. खंय गेल्यार उडपी हे ते खंय तरी गेल्यार आमकां जिवोत्तम मठ दवरू म्हणून आपयताचे. गोवा आनी गेले म्हळ्यार आमकां पर्तगाळी मठाचे म्हणून सांगताचे. नॉर्थ केंद्रा ओटू गोकर्ण मठाचे ओटू खंयचे म्हळ्यार आमीची गोकर्ण मठ म्हळ्यार आमी, पर्तगाळी मठ म्हळ्यार आमी, ना जाल्यार जिवोत्तम मठ म्हळ्यार आमी तिनीची अशी एक युनिक आशिल्ली तशें मठ म्हळ्यार आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ. त्या निमित्तान जिवोत्तम तीर्थ स्वामेले वैकेची पुण्यतिथी भाद्रपद शुक्ल पंचमी दिवसाक आनी त्या दिवस ऋषी पंचमी असल. ऋषी पंचमी दिवसाकची आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामी गत जाल्ले. आनीक कसन की म्हळ्यार आमगेले जिवोत्तम तीर्थ स्वामी भाद्रपद मासांतू तांणी हांगा गत जालें म्हळ्यार तेन्ना स्वामी भटकळांतू चातुर्मास आसा म्हणले एक निश्चय जाता. त्या निमित्तान हे वर्साक आमगेले चातुर्मास वाराणसींत उरता आनी अभियान भटकळांत घडता. सो हे दोनीय एक संदर्भारीची प्राप्त जाले. कितें म्हळ्यार भाद्रपद मासांतूची चातुर्मास येवचे त्या निमित्तान तांगेले हांगा वृंदावनास म्हळ्यार स्वाम्यान संचार दुसरे कडेन करचेक जायना चातुर्मासांत. जर हांगा वृंदावन आसा म्हळ्यार स्वामेल चातुर्मास भटकळांतू आशिल्ले म्हणले एक निश्चय जाता. त्या निमित्तान त्या स्वाम्याक वैकेची जमलेरी पावसाळी काल गोपी नदी तीर लागीं आसा तेन्ना कशी संदर्भ आसा. एक 10 दिवस पयले हवामानाचे विशय पळोवन घेवन योग्य निर्णय घेवन घेवन तेन्ना वैकेची हांगा राम नाम जप जाल्यार बरें म्हूण घेवन ह्या संदर्भार आमी तेज बद्दल वैकेची एक विशय तुमगेल्या दराक आमी सूचना दवरताची. आनी आयच्या दिवसाक भटकळ 10 जनां तर्फेन, भटकळ युवक समाजा तर्फेन, भटकळ महिला वर्ग तशी वैदिक वृंद हे सर्वही लोकांन मेळून घेवन आयच्या दिवसाक राम नाम जप अत्यंत यशस्वी रितीन जावची तशी तुम्ही केलेल बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. विशेष जावन घेवन मठाचे ना हे एक वृंदावनाचे जीर्णोद्धार कार्याक आता मस्त लोकाले नाव सांगले त्यांनी सर्वही लोकांनी केलेल बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. बहुशः नारायण तीर्थ स्वामीन जिवोत्तम तीर्थ स्वामीनची तांकां प्रेरण देऊन घेवन तांगे कडच्यानची सेवा करून घेवतसले अवकाश तांगेल कुटुंबाक दिलेले हे अत्यंत तांगेल भाग्याचे विषय म्हणून आमी लेखताची. तशीची रामनाम जपांत सहभाग केले तसले मस्त लोक परगांवतल्यान वैकेची आयच्या दिवसाक स्वामेल्या पुण्यतिथी निमित्तान अनेक परगांवतल्यान वैके लोक येवन घेवन दनपार पर्यंत रामनाम जप करून घेवन तांणी वैकेची सहकार केल्लो आसा. तांकां वैकेची तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू भटकळांत आशिल्ले तसले समाज बांधव तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू वडेर मठांतू तशीची चारही जप केंद्रांतू तशी देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.